कालांगुटाक वॉटर स्पोर्ट्साक नवो एड्रेस मेळ्ळो हा. कालांगूट बिचार न्हू पूण बोडक्या वाडा कडेन आयज जे तुम्ही फाटल्यान पळयतले तेका 3 महिने मायज झाले ते उदीक भरलेले आसा हांगा. पावसाचे न्हू पूण हे कन्स्ट्रक्शनाचे तो जो पायलिंग करता ते पायलिंगान उदीक भायर येता आनी अशेंच रावता. खंय तरी ह्या उदकाचो सोक्ष मोक्ष लावचो पडटलो, नाजाल्यार हांगा अपघात जावन कोण तरी मरतलो, कित्याक गाडी ऑटोमॅटीक भायर येता, ह्या उदकान वचोंक सोदिना. कालांगूट विलेज पंचायत सांगता रिवोक करता लायसन, अजून रिवोक केला जाल्यार आमकां खबर ना. पूण हेजेर जर बेगीनच्या बेगीन तोडगो येयना जाल्यार हांगा कोण तरी अपघात जावन मरतलो. आयज आमी बुडप म्हणून पळय लायफ जॅकेटां घालून बसल्या, बनाना बोट हाडून हांगा उबी केल्या. जर तर कोणाक वॉटर स्पोर्ट्स करूंक जाय जाल्यार हांगा येवन करचे, बरी मजा येता. 3 महिने मायज झाले हे उदीक भरलेले आहा, कोणाकूच पडोंक ना. थंय तर एक ड्रेन मारली, उबी थंय एक तळें आहा, त्या तळ्यान वचूं शकता. आयज जीएसआयडीसी जर 10 कोटी रुपया खर्च करता, हांगा 5 लाख मोडपाक कांयच न्हू, करू शकता. पूण कोण करना कित्याक तो म्हाका अजूनय पडला. हे बेगीनच्या बेगीन हेजे सोक्ष मोक्ष लावचो, नाजाल्यार आमी कितें करूंक जाय पळय ते करतले. आता कमीत कमी म्हाका दिसता मोर दॅन 2 मंथ्स जाल्ले आहा हे उदीक हांवें भरला. केन्ना केन्ना म्हाका दिसता उदीक ते सायडीक बसून पावता. कालूच एका आमच्या गांवच्या भुरग्यान एक व्हिडिओ काडलेलो, ते पळोवचे जाल्यार आख्खो रोड न्हंय न्हंय जाल्ली आहा. म्हणजे हांगा स्विमींग एक्टिविटीज करूं येता आमी, आनी फ्री हे म्हणटा ते पावसा पयलीं पार्टी करता पळय ती बसून हांगा म्हाका दिसता करची पडटली. कित्याक आयज अशें जाल्लें आहा की हांगाचो कन्सर्न वॉर्ड मेंबर आहा आनी पंचायत आमची ही लोकांक खंय ना खंय ग्रँटेड घेतात. कित्याक जर स्टॉप वर्क ऑर्डर काढला जर रिवोक केला लायसन जाल्यार बाबा दाखयचे, तुम्ही प्रेस घेवन दाखया खंय तुम्ही केलात पळय. कित्याक आयज कितें जाल्लो आहा, बिल्डर लॉबी हांगा पावरफूल जाल्ली आहा कोंकणीन. आओ जाओ कालांगूट टुमारो हे जाल्ले आहा आमचे. आयज खंय ना खंय लोकांचो जीव धोक्यान गो आहा. हांगा सराउंडिंग जर तुम्ही चौकशी करशी जाल्यार कितल्याच जाणांक डेंगू आनी मलेरिया जाला. कित्याक लागून जाला? कित्याक हे उदीक पळय पडले पळय ते, हे मातयेचे तांबडे माती न्हू, सारको हात घालून पळय काही माती आहे हितून. आनी हे पळय पायलिंग करतात रातचे. आता हो न्यूज कळला की रातचो लेट नायट कधी इकरा जाली की पंप मारता आनी उदीक सोडटा. म्हणजे आयज कितें जाल्लें आहा, बिल्डर लॉबीन गोंयकारांक इझी घेतलेले आहा. वयता ते पळय इश्यूज कोणाचे चलता, हे सगळे भायले पळय आयज गोंयांत येयल्ले आहा आनी इलिगल एक्टिविटीज पळय करूंक लागला. तांकां आयज गोंयकार आनी गोंयकारांचो जीव धोक्यान पडलेलो आहा. सो हेचेर बेगीनचे बेगीन हांव रिक्वेस्ट करता हेल्थाकूय की बाबा फाटीं 10 तारखेर हांवेंय व्हिडिओ घातलेलो एक, तेचेरय अजून कोणी सिरियसनेस घेवंक ना. म्हणजे कितें तुमी लोकांक कितें जिवाचो एक्सिडंट जावपाक रावला, सिरियस एक्सिडंट जावपाक रावला काय इन्सिडंट कितें जावपाक रावला, कोणाक डेंगू जावंक मलेरिया येवन मरो तो हे रावलात तुमी. अरे कितें जावच्या पयलीं एक करात न्हू तुमी. कायदो तुमच्या हातीन आहा, ऑथॉरिटी तुमच्या हातीन आहा, सगळे तुमच्या एक्शन घेयात. हेचेर बंद करात काम, आयकाना बंद करात. पळय हे कन्स्ट्रक्शनाचें काम चलता. आता हेका कितें लिगल डॉक्युमेंट्स आहा, परमिशन आहा, कित्याक आमकां काय खबर ना. आमचो मेन मुद्दो कितें आसलो उदकाचो. हे उदीक म्हाका दिसता कमीत कमी 2 महिने जाले चलता. सगळ्या गांवच्या भुरग्यांनी आपल्या एडिक्शन एक व्हिडिओ काडलो ना, कितें अवेरनेस केलो. पण आयज म्हणटाले ते कान भेरे जाल्ले आहा, ते भेरे जाल्ले आहा, कोण एक्शन घेवपाक रेडी ना. आमचो मागणी हेच आहा की तो उदीक सोडटा कोल्या पावस खंय आहा. म्हाका दिसता कालांगुटान पावस ना कितलेच महिने जाले, पण उदीक खंयचो येयले हो. ते स्विमींग पूल बांदता भितर काय कितें बांदता ते चेक करा न्हू तेजे भितर, रिवोक करा लायसन तेजे. आयकना तो आयज कितें जालां हांगासर कालांगुटान न्हू बिल्डर म्हणटा पळय ते सुप्रीम जाल्लेले आहा. आता 2-3 दीस जाले हांगासरले वॉर्ड मेंबरान प्रसाद शिरोडकरान एक व्हिडिओ काडून घातलेलो आनी तेणी कंप्लेन FIR केल्ली म्हणून आयकलेले की हे सगळें हे काम बीन बंद करचें जब तक हे क्लियर जायना पळय तब तक. पूण तरी पण अजून पासून कांयच जावंक ना. हांगासरले येता वयता जे डेली कम्युटर आहा पळय न्हू ते सारखे वाजाल्या. ते म्हणलें अरे मातशें पळया मरे कितें तरी हेल्प करा आमकां, येता वयता त्रास जाता. बिल्डर हांगासर व्हडले जाल्लेले आहा, पंचायतीक ते केअर करिना. हांवें आयकलां बिल्डर तांकां सांगता म्हणून तुमच्यान जाता ते करा, आपणाचें तुमी कांयच करूंक शकनात म्हणून. आता जर बिल्डर जर दादागिरी करूंक लागले आनी जाय ते करूंक लागले जाल्यार पंचायतीचो फायदो कितें. म्हणजे लोकांची सेफ्टी कशी आहा हांगासर, कालांगूट सेफ ना. सो हे मातशें कन्सर्न ऑथॉरिटीनी पळोवचें आनी हेचेर जाता तितले बेगीन हेचेर स्टेप्स घेवचे आनी लोकांक मातशें रिलीफ दिवची. Yeah.
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.